नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. लायटीच्या सऱ्यांक तेंकून आशिल्ल्यो झाडाच्यो खांदयो कातरता आसतना कटराचो लायटीच्या सऱ्यांक संपर्क जाल्ल्यान लायन हेल्पराक आयले आगताक मरण. एक देश एक वेंचणूक संकल्पनेक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलो तेंको. एकाच वेळार वेंचणुक्यो जाल्यो जाल्यार सुशासन तशेंच उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जातलें शक्य. बँक रिणाची फटवणूक आनी पयशे लुटपाच्या प्रकरणांत ईडीन तात्पुरती 112.90 कोटी रुपयांची मालमत्ता केल्या जप्त. ह्या कृतीत गोंय सयत देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या मालमत्तेचो आनी अमेरिकेंतल्या टॅक्सांतल्या एका रेजिडेन्सी घराचो आसा आस्पाव. कांदोळे दर्यांत बुडून उत्तराखंडाच्या एका तरणाट्याक आयलें मरण. बुडून ताची कूड जाल्ली बेपत्ता. सोद मोहिमे उपरांत सापडली कूड. मेसासात जेवणात किडी मेळिल्ल्यान संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराक केलो निलंबीत. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपा खातीर नेमतले समिती. गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीची म्हायती. विधानसभा वेंचणुके पयलीं एसटींक मेळटलें राजकीय आरक्षण. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान उक्तायलो विश्वास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. लायटीचो शॉक लागून लायनमॅन हेल्पराक मरण येवपाची घडणूक आस्तोडे वाठारांत घडली. मरण आयिल्लो तरणाटो कर्मचारी मावळिंगे वाठारांतलो. तो दिवचलच्या वीज कार्यालयाचो कर्मचारी आशिल्लो. मजगतीं वीज खात्याच्या ह्या बेपरवायेक लागून ह्या कर्मचाऱ्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी कामान आसतना ताका मरण पावलें. गोंयांत वीज खात्याची घाळपणां परत एक फावट उजवाडाक आयल्या. गोंयचे लायनमॅन सध्या खतरोके खिलाडी जाला अशें म्हणपाकय हरकत जावचें ना. ह्या नादी चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी कितल्याशाच लायनमॅनांक शॉक लागून मरण आयले आनी हेच बेजापसालदारकेक लागून आयज एका 25 वर्साच्या एका गरीब घरांतल्या जो एकलोच जोडून घरच्यांचें पोट भरतालो त्या तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो. ह्या नादी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अस्नोडच्या मैते वाठारांत लायटीच्या सरयांक लागून आशिल्ल्यो झाडाच्यो खांदयो कापतना कटराचो लायटीच्या सरयांक संपर्क आयिल्ल्यान लायनमॅन हेल्पर मंथन हाका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मरण आयिल्ल्या तरणाट्याची कूड दिवचलच्या भलायकी केंद्रांतल्यान पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या जीएमसीत धाडल्या. मजगतीं वीज मंत्री सुदीन ढवळेकर आतां फकत लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन करतले. पूण त्या भुरग्याचो जीव गेला ताची जापसालदारकी कोण घेतलो? लायनमॅन हेल्पराच्या सेफ्टी बाबतीत जबाबदारी कोणच घेयना. खात्याचे इंजिनियर सेफ्टी बाबतीत करता कितें? खुबळिल्ले लोक जाप मागतात. तशेंच खात्याचें लक्ष फकत स्मार्ट मिटर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा असो सणसणीत आरोप करीत समाज वावुरप्यांनी वीज खात्याक धारेर धरले. इलेक्ट्रीक लायनमॅन तो काम करतालो ऑन ड्युटी फॅटल एक्सिडेंट जालो म्हणून. आतां म्हाका दिसता अशें कितले आनी एक्सिडेंट जावपाची डिपार्टमेंट वाट पळयता ताका विचारता आमी. हालींच मनोज जांबावलीकर ताका आज 2 वर्सां जावना. म्हणजे आतां दुसरी केस आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे खंय ना खंय सेफ्टीच्या बाबतींत हे डिपार्टमेंट खूब कमी पडटा. आमी रायट फ्रॉम द डे वन सांगता की जो लायनमॅन कामाक वयता लायन हेल्पर तेजी सेफ्टीची जबाबदारी कोणूच घेना. आयज सरकार स्टेटमेंट काडटले कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिता म्हणून जॉब दिता म्हणून. त्या भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा तेजी जबाबदारी कोण घेतला? तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा, तुम्ही 2 वर्सां भितर आतां दुसरो मृत्यू आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर सेफ्टी वायज कितें करता? तुम्ही बारीकशे आतां कोण जर शॉप घालीत त्याच्या कडेन तुम्ही 100 गजाली सेफ्टी मागतात आनी तुमच्या डिपार्टमेंटान सेफ्टी ऑडिट जाला. आता मनोज जांबावलीकर जो गेला त्याच्या नंतर हेंच्यांनी सेफ्टी ऑडिट केला. कोण जबाबदारी घेतलो हेंच्यो? फक्त हे गॅजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट एक्सटेंशन करपाक उरलें. आनी अशें जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आतां फाल्यां स्टेटमेंट येतलो तेंचे. फरक फक्त त्या फॅमिलीच्या घरच्यांक पडटलो. फाल्यां सगळे जाण स्टेटमेंट दिवन वयतले. पूण अशेंच जर हे एक्सिडेंट जावपाक लागले डिपार्टमेंटान जाल्यार हेन फुडें लायन हेल्पर पोस्टाक येवपाक सुद्दां 10 फावटी विचार करतले. म्हणजे आयज सेफ्टी खरेंच तुमी सुद्दां सरकाराक विचारूंक जाय की लायन हेल्पर जर ऑन ड्युटी मारपाक लागले जाल्यार सेफ्टी कोण पळयता?
आनी सेफ्टीची जबाबदारी घेतलो कोण? आनी हो जर पयली फावट आशिल्लो जाल्यार आमी एक्सिडेंट म्हणटा पळय हें हॅबिच्युअल जाल्लें आसा. डिपार्टमेंटाकूय म्हाका दिसता संवय जाल्लेली आसा. हेंचें लक्ष फक्त स्मार्ट मिटराचेर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा. जे कर्मचारी कामगार जो कामाक पळयता पळय हेंच्या डिपार्टमेंटान तेजे सेफ्टीची जबाबदारी घेवपाक हे सरकार कंप्लिटली फेल जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता पावर मिनिस्टराक आमकां हो प्रश्न विचारचो पडटलो. तुमच्यान जर जमाना जाल्यार सोडा मरे डिपार्टमेंट तुमी हे. आतां जो इंजिनियर इन्चार्ज आशिल्लो तेज्या टेन्युराक जर इतले एक्सिडेंट जाता जाल्यार कित्याक जाय आमकां इंजिनियर ते? फक्त तुमी परमिशन घेवपाक नेग्लिजन्स, इग्नोरन्स. आनी आमी परत एकदां सांगता मनोज जांबावलीकराच्या केसीस त्या टायमारूय आमी सांगलेलें की सेफ्टी ऑडिट करा, सेफ्टीची खबरदारी घेयात, इंजिनियरांक एलोकेट करात सेफ्टी जबाबदारी. म्हाका दिसता आयचो एक्सिडेंट पळोवन हेंच्यांनी कांयच शिकोवंक ना पयलींच्या एक्सिडेंटान. आनी परत आयज परत एकदां आमचो स्थानीक भुरगो आपलो जीव त्यांनी उडयलेलो आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी कामार आसतना ताका मरण पावलो. तो नक्की तो कसो ताका मरण येयल्लें आहा हें पळोवपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळो स्टाफ वचून पळयतले. आज तेजी डेड बॉडी जेन्ना आपलो कळ्ळो न्यूज तेन्ना तेजी डेड बॉडी आमी पळयली. दिसता की तो मरण येयल्लें आहा ते कदाचित स्ट्रोक लागून सुद्दां मरण येयल्लें आसा. पोस्टमार्टमाक आतां बॉडी धाडलेली आसा आनी तेच्या नंतर कितें कळटलें. आनी जे कितें फुडली तपासणी आसा पुलीस आनी बाकीचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो अधिकारी करीत आसतले. ह्या भुरग्याक जें मरण येयल्लें आहा त्यामुळे खूब ह्या म्हाळुंगे गांवांत दुख्खाचें वातावरण पसरलेलें आसा. नवीनच लागलेलो कामाक लागलेलो भुरगो सगळो आरोग्य अशें करता आनी ह्या भुरग्याक जें काम दिल्लें आसा तें काम करता आसतना मरण येयल्लें आहा अशी सध्या तरी एक वेगवेगळे धक्के दिसता की ह्या कामां काम करता ताका मरण येयल्लें आसा. तेन्ना तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. उदरगतीक उर्बा दिवपा सयत विकसीत भारत 2047 उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर एक देश एक वेंचणूक हो बदल पूरक थारतलो. देशांत एकाच वेळार वेंचणूक जाली जाल्यार उदरगत तशेंच सुशासनाचेर लक्ष केंद्रीत करप सरकाराक शक्य जातलें. आनी हाका लागून गोंयकार आनी गोंय सरकाराचो एक देश एक वेंचणूक ह्या संकल्पनेक पुराय तेंको आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मजगतीं ह्या विधेयकाक विरोधी पक्षांनी खर विरोध केला. एक देश एक वेंचणूक हो एक नवो विचार सरकारान फुडें हाडला. ताचे खातीर पार्लमेंटान एक्ट एमेंड करपा खातीर बील सादर केलां. तें बील आतां कमिटी कडेन गेलां. जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी ताच्या अभ्यासा खातीर नेमिल्ली आसा. सद्याक ती गोंयान आयल्या. गोंयान येवन त्या कमिटीन केलें कितें? जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जे आसा रिकग्नायज पॉलिटिकल पार्टीज त्या पॉलिटिकल पार्टींच्या मुखेल्यांक कडेन तांच्या प्रतिनिधींक कडेन तांच्यांनी भासाभास केली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेय त्या कमिटी मुखार गेले. तांच्यांनी कमिटीक मेळून भायर येयल्या उपरांत सांगलें की म्हजो ह्या विचाराक तेंको आसा. एक देश एक वेंचणूक जावपाक जाय म्हळ्यार कितें? पंचायत आसतली, जिल्ला पंचायत आसतली, विधानसभा आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, नाजाल्यार पार्लमेंटाची वेंचणूक आसतली. ही एकच वेंचणूक आसतली. घडये घडये वेंचणुकी जावचे ना. घडये घडये वेंचणुकी कित्या खातीर जावपाचे पडटा असो एक प्रश्न आयला. आनी वेंचणुकी घडये घडये जाल्यार ताचो फटको आमकां तुमकां कसो बसता? वेंचणूक जी आसता ती वेंचणूक जावच्या पयलीं म्हयनो देड म्हयनो फाटल्यान एक नोटिफिकेशन काडटात, इलेक्शन डिक्लेअर करतात. ते डिक्लेअर जाले काय कितें लागता? कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट म्हळ्यार कितें? सरकाराची जी कामां आसता ती थंड 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 जायत वयतात आनी सरकार कसलो डिसिजन घेयना. कितें सांगता? कोड ऑफ कंडक्ट लागला, आमी ती कामां करूं शकना, आमी डिसिजन घेवपाक जायना. आनी पंचायतीचे आसतले, जिल्ला पंचायतीचे आसतले, म्युनिसिपालिटीचे आसतले, नाल्यार विधानसभेची वेंचणूक आसतली. अशे वेंचणुके जर चालूच उरले फाटोफाट एका फाटोफाट एक 2-3 म्हयन्यांनी जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट लागीत रावतलो आनी आमकां जे डेव्हलपमेंट जे आसा
ताचे जे डिसिजन घेवपाचे ते सरकाराक घेवंक मेळचे ना. ताचे खातीर एक वेंचणूक एक देश हो विचार फुडें आयला. ईडी म्हळ्यार अंमलबजावणी संचालनालयान कोट्यांनी रुपयांच्या बँक रिणाची फटवणूक आणि पयशे लुटपाच्या प्रकरणात व्हड कारवाय केलेली आसा. कांय सहकाऱ्यां आड ईडीन तात्पुरती 112.90 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. जप्त केल्ल्या मालमत्तेत गोंयासयत देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतली मालमत्ता आणि अमेरिकेंतल्या टेक्सासांतले एक रेजिडन्सी घर हांचो आस्पाव आसा. जयपूर विभागीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयान प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट कायद्याखाला लील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीच्या प्रमोटर आणि हेर सहकार्याची सुमार 112.90 कोटी रुपयाची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. जप्त केल्ल्या मालमत्तेत दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, गोंय, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूतली जमीन, उद्देगीक प्लॉट, निवासी मालमत्ता, बँक बॅलन्स, फिक्स्ड डिपॉझिट आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक हांचो आस्पाव जाता. अमेरिकेतल्या टेक्सासांतले एका निवासी घरूय ईडीन जप्त केला. सीबीआयन नोंद केल्ल्या गुन्यांवाचेर ईडीन चौकशी सुरू केल्ली. कंपनीच्या प्रमोटर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारतीय स्टेट बँक आणि IDBI बँकेच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या बँकांचे पंगडांक बनावट अर्थीक कागदपत्रां सादर करून सुमार 376 कोटी रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. कंपनीच्या अर्थीक नोंदीत घुसपागोंदळ केल्ल्याचे आणि मालमत्ता, साठवण आणि रिणां कृत्रीम रितीन फुगयल्ल्याचे ईडी तपासांतल्यान दिसून आयले. उपरांत बँकांकडल्यान मेळिल्लो निधी वेगवेगळ्या संबंधीत कंपनी वरवीं आणि परदेशांतल्या उपकंपन्यांच्या माध्यमांतल्यान वळयला. उपरांत ह्या पयशांनी वेगवेगळे रियल इस्टेट मालमत्ता विकती घेवपा खातीर वापरिल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी अंमलबजावणी संचालनालयान सुरू केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कानोळे दर्यादेगेर एक दुर्दैवी घडणूक घडली. उत्तराखंडाचो 25 वर्सांचो तरणाटो दर्यांत बुडलो. व्हड ल्हार आयिल्ल्यान ल्हारांनी ताका खोल दर्यांत ओडून व्हेलो. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच ताच्या इश्टांनी पुलिसांक कळीत केलें आणि थंय आशिल्ल्या लायफगार्डांनी ही सोद मोहीम सुरू केली. उपरांत रोखडीच त्या तरणाट्याची कूड जी आसा ती शिकेरीच्या कालामारी हांगासर मेळ्ळी. बुडिल्लो तरणाटो आशिल्लो तो उत्तराखंडाचो आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. देखिए आप लोग ना, हमारा जो लाइफ गार्ड था उसको गया था और वो मोबाइल लेके ही हाथ में टावर में था. वो बोल रहे हैं 6:20 का टाइमिंग था. मतलब उससे पहले आप लोग आधा घंटा आए थे. आके वापस की गए, आए आके सीधे 10 मिनट रूम से कितना बजे आए आप लोग? 6 में से निकला था. क्योंकि देखिए इतना जल्दी कोई टूरिस्ट आता नहीं कुछ को. नहीं, एक्चुअली क्या करते हैं टूरिस्ट है, आप लोग इधर ही काम करते हैं. हम तीनों ही उत्तराखंड से हैं. मालूम है? ठीक है ना? हाँ. इसकी जॉब ही यही थी 4-5 महीने से कंप्लीट में. और आपको हम लोग के घूमने आए थे. इसका बर्थडे के लिए क्या करते हैं, इसने हमारी टिकट करी दोनों की. बोले आ जाओ बर्थडे सेलिब्रेट करें. आप लोग क्या फैमिली वाले फैमिली दोस्त है, लेकिन ठीक है, वो सही है. मुझे क्या चाहिए कि आप लोग कितना बजे आया और उसका कितना टाइम आपने बीच पर ऐसे बैठा या खड़ा कुछ खेला और उसके बाद वो इंसिडेंट. 6:30 से आधे घंटे के बीच में 10 मिनट बैठे थे. उसका कैसे मन में आया कि जाने का पानी, क्योंकि आगे चल के हमको भी पता चले कि क्या सोच रहती है टूरिस्ट की पानी के बारे में. तो उसका क्या मन में था, आपको दिखाने के लिए पानी में गया था क्या? दारू पिए थे? नहीं. कानोळे वाठारांतल्यान एक दुखद आणि दुर्दैवी घडणूक मुखार येता. ती म्हटल्यार मूळ उत्तराखंडचो रहिवासी 25 वर्सांचो शाहीद आफ्रिदी, जो गोंयांत काम करतालो, हो काल कानोळे बिचार बुडून आयज मरण पावलेल्याची बातमी जी आसा ती मुखार येता. नमस्कार, येवकार, हांव वीणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही.
पुराय बातमी अशी जावन आसा ती म्हटल्यार शाहीद आफ्रिदी जो पणजे कामाक आसतालो, गोंयानूच रावतालो, मूळ उत्तराखंडचो, ताचोच बड्डे आशिल्लो आनी ताणें आपल्या बड्डे खातीर स्वता तिकेटी काडून उत्तराखंडच्यान आपल्या गांवांतल्यान आपल्या आनी दोग जे फ्रेंडांक आशिल्ले ते गोंयान बड्डे सेलिब्रेशना खातीर इन्वायट केल्ले. आणि आयज रातची जेन्ना ही 4 सुमार जी आसा ती कानोळे बिचार वचून बसलेली आणि अरावंड 6च्या वेळार शाहीद जो आसा वो दर्यान स्विमींग करपा खातीर देंवलो आणि खंय तरी ल्हारांचो जो नेट आसा तो व्हडलो आशिल्ल्या कारणान शाहीद जो आसा तो आपलो तोल चुकून जो आसा तो ल्हारान बरोबर व्हांवून गेलो. हाची जी खबर आसा ती तेचे वांगडी जी आशिल्ली तांच्यांनी पुलिसांक जी आसा ती कळयली आणि पुलिसांनी जे आसा ते सर्च ऑपरेशन सुरू केले. आयज शुक्रारा सकाळ मेरेन सुद्धा जे आसा ते हाचे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आशिल्ले, पण शाहिदाची बॉडी जी आसा ती खंयच मेळूंक नाशिल्ली. आणि आयज शुक्रारा दनपारा एक अशी गजाल मुखार येता ती म्हटल्यार शिकेरे कालामारी रिसॉर्टा कडेन एक बॉडी मेळ्ळा आणि जेन्ना हाचे आयडेंटिफिकेशन जाता ती तेन्ना ती बॉडी जी आसा ती शाहीद आफ्रिदी ह्याच मनशाची जावन आसा अशें कन्फर्म जाता. आता फुडें जे आसा ते बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू केलेली आसा आणि तशेंच हाचेर जे आसा ते फुडें कलंगूट पुलिसांचे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तेच चालू आसा. गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडी मेळिल्ल्या प्रकरणात संबंधित कॉन्ट्रॅक्टराक निलंबीत केला. तशेंच ताका काळ्या वळेरेंत घालून ताचे कडल्यान दोनूय मेस कॅन्टीनाचे कॉन्ट्रॅक्ट काडून घेतला. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपा खातीर खासा समिती नेमतले अशी माहिती गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीन दिला. शुक्रारा भारतीय जनता युवा मोर्चान रजिस्ट्रार कार्यालयात आंदोलन करून खर कारवाय करपाची मागणी केल्या उपरांत हो निर्णय घेतला. बिरेस्तार गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडे आशिल्ले ते हांवें पळयले अशें गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीन सांगले. ही घडणूक खरेंच दुर्दैवी आशिल्ली. हाचे उपरांत आमी त्याच दिसा कंत्राटदाराक कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी करून दंड घातलो. आमी विद्यार्थ्यांच्या भलायके कडेन खेळपाक सोदना, देखून आमी कंत्राटदाराक कायमचो निलंबीत करून ताका ब्लॅकलिस्टान घातला. विद्यापीठांतल्या हेर 2 कॅन्टीनाचें काम आमी थळाव्या स्वयंमदत गटाक दितले. ही 2 कॅन्टीनां सोमारसान सुरू जातली. कंत्राटदाराक काडिल्ल्यान कांय दीस मेस बंद उरतले अशें तांणी सांगले. पूण पयशे फारीक केल्या विद्यार्थ्यांक आर्थीक लुकसाण जावचें न्हय हाची जतनाय घेतले. फुडल्या सप्तका मेरेन मेस चलोवपा खातीर नवो कंत्राटदार घेतले. फुडाराक हॉस्टेल वॉर्डान कॅन्टीन समितीच्या वांगड्याक दर दिसा मेस कॅन्टीनाक भेट दिवपाची सुचोवण्यो दितले. हांवूय स्वता ह्या कॅन्टीनाक वचून ताची तपासणी करपाचो थारयला अशें धुरीन सांगले. Complaint has been received on a contractor Imperial Caterers who is running both the mess as well as the main canteen, and specifically the worms were found in the food the previous night, and also the students have brought to my notice that also today morning. So accordingly the show cause notice yesterday was issued based on that incident, and the fine was listed, and it was also brought to the notice of the vice chancellor that he is to be suspended immediately. So now that is what I have put over here. So he will be suspended from today itself. One thing. Second thing, the students who are now already paid the fees etc. So they will not be charged until the new caterer comes over there and takes over. That is second thing. And third thing is member secretary of that committee to be changed. फाटलीं 3 वर्सां ह्या हॉस्टेलाच्या मेसाच्या जेवणाच्यो कागाळी येतात. आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 म्हयन्या आदीं अन्न आनी वखदां प्रशासनान मेसाचेर धाड घातली. त्या वेळार कंत्राटदारान जायते नेम मोडिल्ल्याचें स्पश्ट दिसतालें, पूण विद्यापीठान ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना. ह्या प्रकरणात कॅम्पस समितीच्या वांगड्याची चवकशी करची. आमचे खातीर राजकारणा परस विद्यार्थ्यांची भलायकी चड म्हत्वाची आसा अशें भाजयू मोर्चाचे अध्यक्ष तुषार कळवेकार हांणी सांगले. गोवा युनिव्हर्सिटी आणि त्याचे आशिल्ले हॉस्टेल मेस ह्या मेसान फाटली 3 वर्सां जाली जेवणा भितर खंय ना खंय तरी आफ्टर एवरी 3 मंथ 4 मंथ अश्यो कंप्लेनी येत आशिल्ल्यो. किडे मेळटा, वॉर्म्स मेळटा, आणि हे कंटिन्यू चालू आसतना 6 म्हयन्या पयलीं आमकां सोर्सिसा प्रमाणे अशी न्यूज मेळ्ळा की FDAन हांगा रेड केल्ली. थंय 18 or 15 सम डिफरंट कायंड ऑफ माल प्रॅक्टिसीस हांगा सापडलेल्यो विथ द सेम कॉन्ट्रॅक्टर. तरी आसून गोवा युनिव्हर्सिटी हेंचेर कांय एक्शन घेवना. काल एक इन्सिडंट जालो जेन्ना वॉर्म मेळ्ळो, आयज सकाळीं परत वॉर्म मेळ्ळो जेवणा भितर.
सकाळी आता लेटेस्ट त्यांना न्यूज दिला, हे सगळे असताना जो केटरर आसा तो फ्रीली सेफली हांगा भोंवत आसा आणि तो सेंट्रलाइज प्रोसेसान मेस अलोंग विथ ऑल दी कॅन्टीन्स हांगा चलयत आसा. म्हणून आयज BJYमान आमी प्रोटेस्ट काडलो रजिस्ट्राराच्या ऑफिसार. मजगतीं विद्यापीठांतल्या मेस प्रकरणाचे भाजयू मोर्चाच्या आंदोलनाचेर काँग्रेसीन खर टिका केला. भाजयू मोर्चा आंदोलन हें फकत प्रसिद्धी खातीर स्टंट आसा, तशेंच स्वताच्या सरकाराच्या आपेसाचेर पड्डो घालपाचें काम केलां असोय आरोप काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्ष अर्चित नायकान केला. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या मेसान त्यांच्या जेवणान किडे सापडले, हेजेर भारतीय जनता युवा मोर्चान प्रोटेस्ट दवरलो. धर्मेंद्र प्रधानान येदो व्हडलो नीट पेपर लीक केलो तेन्ना तुम्ही कित्याक रेजिग्नेशन मागपाक येवना? हे सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट कित्याक? हे निकम्मा आणि नौटंकी BJYM फक्त मिडिया हेडलाईन्स करपाक अँड टू गेट सम मिडिया स्पेस तुम्ही हे करतात. तुमचो खुद्द मुख्यमंत्री, तुमचो एज्युकेशन मिनिस्टर, तुमचो जो मुख्यमंत्री, ताका तुम्ही एक फोन करून लावपाक 2 मिनिटांत सॉल्व करपाक जालें तुमच्या कडल्यान. बट युअर इशू इज युअर इंटेन्शन इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. तुमचो दामू नायकाचो PA थंय बसला फुडें, तुम्ही सिटींग कॉर्पोरेटर बसला, ते तुमचे BJPचे तेही तुमचो इशू सॉल्व करपाक शकता. तुमकां इंटेन्शनच ना सॉल्व करपाक. सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट नीट पेपरा विशयी तेन्ना तुम्ही खंय आशिल्ले? तुम्ही सोहम नायकाचे कुर्चरा इशू जाले थंय तेन्ना खंय आशिल्ले? म्हापशा मर्डर जाला आनी एक मर्डर रेप जाला तेन्ना तुम्ही खंय न्हिदिल्ले BJYM? व्हाय दिस सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट? हे फक्त नौटंकी आणि फक्त तुम्ही पब्लिसिटी हंग्री झाल्या सध्या टू सम मीडिया अटेन्शन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्यातल्या अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर आदिवासी मंत्री रमेश तवडकर हाणें म्हत्वाचें विधान केलां. वेंचणुकेच्या पयलीं एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटलें असो विश्वास मंत्री रमेश तवडकरान उक्तायला. ह्या विशयाचेर आपूण सदांच पाठपुरवठो करत आसा आनी मुखेलमंत्री आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे कडेन ह्या विशीं चर्चा जाल्ल्याची म्हायती ताणें दिलेली आसा. एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचें ह्या खातीर सरकार सकारात्मक आसून वेंचणुकेच्या पयलीं हो प्रश्न तडीक लागतलो असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायला. एक रिजर्वेशन इश्यू आसा पयलीं की आमी पाठपुरावो ज्या तरेन करत आसा आनी आतांय करता. आनी ह्या काल पयर ह्या आमचे वेगवेगळ्या तरांचे डिस्कशन मुख्यमंत्री किंवा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष हांचे जायत आसा. त्यामुळे स्वाभाविकपणे ते जातलें ही म्हाकाय खात्री आसा. त्या विशयाचेर त्यो फुलफील करत आसा. आनी दिल्ली बी वचपाचें पडपाचें आहा? ना, दिल्ली वचपाचें गरज ना. जातलें. रिजर्वेशन ST रिजर्वेशन सिटांचेर हे फुडली इलेक्शनां झगडा नाही, ह्या विशया संदर्भात पाहिजे. कशें आसा की वेगवेगळ्या स्तराचेर हांगा तुमकां ब्रिफींग आमी करता येयल्लें आसा. कोकण रेल्वे पुलिसांनी वेगवेगळ्यो चोरयो आणि शेणिल्ल्या मोबायलाच्या प्रकरणाचो सोद लायत वट्ट 60 मोबायल फोन जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोंय आणि केरळातल्या 7 आरोपींक अटक केल्या. तांत्रीक तपास आणि सातत्यान चौकशी मोहिमेच्या आधाराचेर ही कारवाय केलेली आसा. गरजेची कायदेशीर प्रक्रिया पुराय जातकीच जप्त केल्ले मोबायल फोन जे आसा ते तांच्या मूळ मालकांक दितले. तशेंच कोकण रेल्वे पुलिसांनी रेल्वे प्रवाशांनी प्रवासात आपल्या मोलादीक वस्तूंची खाशेली जतनाय घेवची अशें आवाहन केलां. कोंकण रेल्वेन येता ज्यो ट्रेनी पटना, बिहार, झारखंड, वेरियस स्टेटींतल्यान ज्यो ट्रेनी येता हांगा आमच्या मडगांव रेल्वे स्टेशनासून पास ऑन जाता पळय, तेजो मल्टिपल कंप्लेन आमकां पुलिसांचे रिसीव जाल्ली आसा इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोबायल फोन, तेंचे बॅग स्नॅचिंग जाता. सो सगळ्यो कंप्लेनी आमी हांगा रजिस्टर केल्ले कडेन आसा. सो तेज्या प्रमाणे आमचे PSIs विप्लव, रोजवेल्ट, रत्निया आनी म्हाजो सगळो LIV स्टाफ तेंच्यांनी तेजेर काम करून आमी ह्यो केसी थोड्यो डिटेक्ट केल्ल्यो आसा. एंड तितून आमी मुकेश कुमार चव्हाण महाराष्ट्रा, राधेश्याम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राम सजन चव्हाण फ्रॉम महाराष्ट्र आनी लाल सिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश हांकां आमी अरेस्ट करून काही प्रमाणात तेंचे कडल्यान आमी मोबायल रिकवर केल्ले आसा. आतां सध्या ते कस्टडीन आसा आमच्या. दे वेर बीन प्लेस्ड इन ज्युडिशियल कस्टडी. इन्व्हेस्टिगेशन तेंचेर चालू आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून आमी तेंचेर काही दिसान आमी चार्जशीट फायल करतले. सो तेंकां जेन्ना आमी कस्टडी घेतिल्ली तेंची तेन्ना आमी तेंकां इंटरोगेट केले. इंटरोगेट करून जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे त्या लोकांक आमी हाडून तेंचे कडल्यान आमी
जवळजवळ 50 ते 60 या फिगरा प्रमाणे आम्ही मोबाईल त्यांच्या कडल्यान रिकवर केल्ले आसा. मोबाईल खंय काढून खंय विकताले कितें? ते मोबाईल काढून चोरी जेन्ना जाली ते मोबाईल काढून कोणाकूच दिवप. जी रेट मेळटा 2000, 3000, 5000 मेळटा ताका काढून दिवप आनी कोणी ते मोबाईल घेताले. ते मोबाईल घेतल्या उपरांत लोक आपले सिम कार्ड घालताले. काही चोर मार्केटान बी अशे वयताले हे मोबाईल. हय, चोर मार्केट म्हणूंक शकना, कारण जे मोबाईल जर ते चोरून व्हेले ते खंयूय विकप, ते मडगांव विकप काय आनी खंयसर विकप. जशें जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटालें की तुजो मोबायल अमक्याक दिला आमी, तेज्या प्रमाणे हांव म्हाजी टीम डिस्पॅच करतालो. जो मोबायलच्या पोझिशन कोणाचे आसा पळय ताका घेवन येताले आमी. तो मागीर आमकां सांगतालो की मोबायल ताका कोणी दिल्लो. सो तेज्या प्रमाणे ही आमकां जी नांवां आसा मुकेश कुमार हे लोक, तेज्या प्रमाणे आमी ताका अरेस्ट केल्ले. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.